केपें पुलिसांनी कर्नाटकांतल्या 2 कुख्यात गुन्हेगारांक अटक केली आसा. हांचेर चेन स्नॅचिंगाचो गुन्हो नोंद जाल्लो. 2 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा शेळगेच्या सारिका नायक ह्या बायलेन केपें पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन रजिस्टर केली की 10 जाणांनी स्कुटरीचेर येवन फाटल्याच्यान आपलें मंगळसूत्र चोरून व्हेलें, जाची किंमत जवळ जवळ 1,90,000 सुमार आशिल्ली. त्यानंतर केपें पुलिसांनी जे प्लेस तिने सांगितलं, ज्या प्लेसी वयल्यान जाल्ली थंयच्यान सगळे रूट ताची पळोवणी केली. थंयचे कॅमेरा चॅक केले, CCTV सगळे रुटा वयले खंयच्यान चोर वचपाक शकता ताची पळोवणी केली आनी तांकां CCTV फुटेज जेन्ना तांणी सांबाळ्ळी तातूंत भितर कांय इमेजीस डेवलप जाल्यो आनी ह्यो इमेजीस तांणी ह्युमन इंटेलिजन्स त्याच बरोबर टॅक्निकल इंटेलिजन्साक मॅच करून ह्यो इस्टाब्लीश केल्यो आनी तातूंत भितर हे दोगी जाण जे चोर आशिल्ले तांकां वळख पटली आनी हे बेळगांवाचे म्हणून कळ्ळें. त्या नंतर एक टीम केपें पुलिसांनी बेळगांव धाडली आनी लोकल पुलिसांच्या मदतीन तांणी ज्योतिबा कितवाडकर ह्या चोराक धरलो. हाजेर खुबशे गुन्हे बेळगांव आनी लागींच्या महाराष्ट्रांतल्या पुलीस स्टेशनाचेर नोंद आसात. त्याच बरोबर तांणी ताका गोंयांत हाडलो आनी ताचें इंट्रोगेशन केलें तेन्ना तांणी जी स्कूटर जी आशिल्ली चोरयेक वापरिल्ली ती स्कूटर ट्रेस केली आनी ती एटॅच केली. त्याच बरोबर दुसऱ्या चोराची जी आयडेंटिफिकेशन आशिल्लें तें तांकां कन्फर्म जालें. दुसऱ्या चोराचें नांव विनायक प्रधान आनी बेळगांव पुलिसान हाजेर परतो सर्वेलन्स दवरलो आनी सर्वेलन्साचेर तांकां कळून आयलें की हो बेळगांवच्यान गोंयांत येवपाक गोंयाचे वाटेर आसा आनी तांणी ताका पुण्या ह्या जाग्यार तांणी ताका सारको गोवा पुलिसाच्या केपें पुलिसाच्या टिमीन अटक केली. विनायक हो एक कुख्यात गुन्हेगार आनी हाजेर बेळगांव आनी बेळगांवच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर त्याच बरोबर महाराष्ट्रांतल्या कांय पुलीस स्टेशनाचेर असंख्य गुन्हे नोंद आसात. तातूंत भितर हाफ मर्डर आसतली, चोरयेच्यो केसी, आर्म्स एक्ट अश्यो वेगवेगळ्यो गुन्हे तांचेर नोंद आसात. सद्याक ताका कोर्टा मुखार दवरिल्लो आनी कोर्टान ताका 5 दिसांची कस्टडी दिल्ली आसा. फुडलो तपास केपें पुलीस PIच्या अंडर सगळो तपास चालू आसा. म्हणटकीर तुमी खातीर मडगांवच्या हांव गौरव